वास्कोचो नगरसेवक दाजी साळकाराची गाडी कोणे तरी फोडली. साळकारान वास्को पुलिशेत कागाळ केल्या. आपल्याक भिवपा खातीर विरोधकांनी हे केला असे म्हणून दाजी साळकाराचो आरोप. मात विरोधकांच्या ह्या असल्या भिजूडपणाक आपूण भीक घालिना म्हणून दाजी साळकार उलयलो. आज हांव न्यू वाड्या भागान एका फॅमिलीक मेळपा खातीर हांगा आयिल्लो आनी 7:30 हांगा फाटल्यान हांवें गाडी म्हजी पार्क केली. एक वर हांव ते फॅमिली कडल्यान जेन्ना हांव भायर आयलो तेन्ना अशें दिसून आयलें की फाटल्यान कोणे तरी म्हजो हाडसो फोडला म्हणून. तेन्ना म्हाका इतलेंच सांगून दिसता की हो म्हाका एक विश्वासाचो एक प्रयत्न आसूंक शकता. कोणें फोडला हांव ताजेर कांय टिप्पणी करना. म्हाका म्हज्या विरोधकांक एकूच सांगपा जाय की आमी निवडणुकी खातीर देंवल्या ते लोकशाही पद्दतीन निवडणूक लडपा खातीर. असले करून आमकां इलेक्शन लडपाचें ना आनी फुडें वचपाचेंय ना. पूण विरोधी पक्षाक सपोज दिसता की असले इन्सिडेंट करून आमी भितले म्हणून जाल्यार ती चुकीची गजाल आसा. हातून तर आमचो निर्धार आनी चड व्हडलो जाला की आज खंय तरी आमी बरे हाजेर आसा म्हणून. म्हाका इतलेंच सांगून दिसता की आज तांकां सपोज विरोधी पक्षाक ताणेंय प्रचार करचो, लोकां मदीं वचचें आनी लोकशाही पद्दतीन जशें लोक निवडून दिता लोक निवडून दितले. आमी हांवें ताजेर चिकलफेक करप नाजाल्यार ताजी गाडचो फोडप नाजाल्यार दादागिरी करप हातून निवडणूक वचप म्हणल्यार एक म्हाका दिसता तांची हार हांगाच जाल्ली आसा आनी त्या खातीरूच आज असले इन्सिडंट घडटात. म्हाका अभिमान आसा की आज सगळे आमी एकठांय आसात आमचे कार्यकर्ते आनी खंयच्याच पद्दतीन आमी असल्या दादागिरीक नाल्यार असल्या हांकां आमी भिवपाना आनी ताका तोंड दिवपा खातीर आमी सगळे फुडें सरतले. काणकोणा पयलेच खेप दिवाळीचे सुटयेत स्केटिंग कॅम्पाचें आयोजन जालां. भुरग्यांक स्केटिंग शिकपाक भांगराळी संद मेळ्ळ्या. हाचे पयलीं स्केटिंग कॅम्प चडशे शारांनी जाताले. आतां गांवगिऱ्या वाठारांतल्या भुरग्यांकूय स्केटिंग शिकूंक मेळटा म्हूण काणकोणकार खोशी जाल्यात. हो कॅम्प काणकोणा स्पोर्ट्स अकादमीन घडोवन हाडला. अंयशीं लोकांले आयिल्ले आसात, एंट्री आयिल्ली आसात. आमी आतां तांकां अंडर कितली अबावट 3 इयर्साच्यान स्टार्ट केल्लो आसा कॅम्प. अबावट 3 इयर्स जाल्ले. सेफ्टी तांकां भुरग्यांक कितें आसा? सेफ्टी हेल्मेट आसा, नी कॅप आसा, एल्बो गार्ड आसा, रिस्ट गार्ड आसा. बॅलन्स शिकलो, पडलो 2-3 फावटी आनी आतां शिकलो. बॅलन्स शिकलो, मागीर स्केट कशें चलयता तें शिकलो. स्केट म्हणल्यार कितें तें कळ्ळें. भंय दिसली, मागीर हळू हळू पडलो पण तें मातशें शिकलो आनी मागीर सारकें रियल जालें. मागीर तुवें केन्ना स्केटिंग चलयल्ली तुवें केन्नाच? हां, फर्स्ट टायम चलयलें. हे काणकोणा तुमकां कशें दिसलें तुमकां फर्स्ट टायम आयलें की हांगा? बरें दिसलें. खबराचित्र हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटात. नमस्कार.